whole lake by tampering with the outflow valve. What steps the government will take to resolve the same? Speaker sir, ये बोर्डोचो जो इशू हा वो आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांचो सारको एक सिरियस इशू जावन येयल्लो हा. हे बोर्डो लेक जी जावन आसा सेकंड लार्जेस्ट लेक इन गोवा, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लेक. आनी ही लेक ऑलमोस्ट 1910 बांदलेली आनी आयज हे लेकीक ऑलमोस्ट 114 वर्सां जालेली हा. आनी ही लेक ह्या रिजनाक बांदलेली आमच्या एन्सेस्टर आमचे आदले मरण गेले. आन्सर करून दे हे मंत्री. लोक एक मिनिट तांदा सांग पळय मंत्री रिप्लाय आय वॉन्ट टू टॉक दॅट. स्पीकर सर, बोंडवल लेक जे आसा ते गोंयचे जे 150 सुमार लेक्स आसात, मायजच म्हटल्यार जाता, तातूंतले एक बरे लेक, स्टोरेजी भरपूर आसता जी. आनीक हे लेक जे आसा पळय न्ही ते जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे. आनीक हे लेकाचेर जी सिस्टम आसा ती डेवलप करपा संबंदी समवेर इन द इयर 2010 work was taken up, and I tell you at the helms of your mother, who was then the sitting MLA of Santa Cruz, तिणेच पुढाकार घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तें काम करून घेवपाक चालू केलेले मात ते बंद पडले, चालू ते काम करूंक ना. ना तेच इन बिटवीन थंय कोर्टात कोण तरी गेलो आनी कोर्टात वचून केस जी फायल केली बिकॉज ऑफ टेनन्सी, ते काम बंद दवरचें पडलें. कारण कोर्टान हे आमकां डिसिशन दिल्लें आसा, निर्णय दिल्लो आसा की कांयच काम करपाचें ना. स्पीकर सर, वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट. वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट मॅटर एट अ कोर्ट लेवल. एक दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही, रिसेंटली जे घडलें ते म्हटल्यार त्या तळ्याचो वाळू जो आसा पळय न्ही तो कोणी तरी सोडून दिलो आनी उदक सगळें व्हांवून गेलें रातचें. सो तेजेर आतां उपाय करपाचो म्हटल्यार एक बरी गजाल घडल्या, ती म्हटल्यार आमचे वेटलँड म्हणून ती एरिया फूल एरिया डिक्लेअर जाल्ली आसा. देर इज अ गॅजेट वीच हॅज नोटिफायड दॅट. आनीक इट इज डेटेड 22/12/2023 म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर गेल्या वर्साक ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. येस, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. त्यामुळे थंय कोणाक वेस्टेड इंट्रस्ट घेवन आतां जमनी संबंदी वगैरे काम करूंक मेळचें ना. एज फार एज द गेट इज कन्सर्न, आमी ती गेट रिपेर करून ताका केजिंग जें करपाक जाय म्हणजे लॉक अँड की, तें प्रोविजन मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितर करतात. पळय स्पीकर सर, हे न्हू चड इमर्जन्सीचेर जावंक जाय. हे न्हू इमिडिएट इशू जावंक जाय. कित्याक हे आमचे तोयेचे जे इशू आहा हे आमचे एग्रीकल्चराचेर आमचे आजरांनी लोक डिपेंड आहा. प्लस हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेले की थिंगासोर त्या टायमार पुर्तुगेज टायमार एक पायपलायन येयलेली आहा जी एक्रॉस द आमची मानस आहा, मानशेचे उदीक हारे उदीक शेतान येतले म्हणून तेणी पोंचांतल्यान एक ओल्ड पायपलायन येयलेली आहा. ते पायपलायनीचेर ते ऑलमोस्ट तालिगांव बॉर्डरीक लोक शेतार वयताले. आनी ही इतली इम्पॉर्टंट आमची लेक जावन आहा, आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट्स आहा आनी लोक आमचे एज्युटेटेड जालेले आहा. आतां लोक तो थिंगा आमच्या मानशेर तर आतां एका तोया कडेन तर गेले बोंडोवा जाल्यार थिंगासोर तेंकां दादागिरी करता. थिंगा कोण येता आनी ते टॅनंटाचे कोण येता आनी तेंकां येवंक दिना, गायी मारता, मारूंक येता. हेंच थिंगासोर जावंक उपकारना. कित्याक सगळे लोक फ्री वचोंक जाय थिंगासोर वचपाक. प्लस ह्याच लोकांनी त्या तोयाक एक उतारो आहा, हो ह्या उताऱ्याक कोणाच्यान डॅमेज करूंक जायना. हो उतारो म्हणजे हो उतारो गव्हर्मेंट आनी हे तोयेचो पाट, ह्या पाटाचेर तेणी घर बांदलेलें आहा. हेजेर सिरियस एक्शन जावंक जाय. तशेंच ह्यो आतां वाल कोणें ओपन केला तेजेर एक व्हेरी सिरियस एक्शन जावं. कित्याक आमचे लोक सगळे बेजार जालेले आहा. आमी अशें केलें आनी आजून पासून कांय एक्शन जावंक ना. पुलिशे सायडीच्यान हेजी पुलिसी कंप्लेन केल्ली आसा. एक्शन जे मुखार घेवपाक जाय ती पुलिसीन घेवपाक जाय. येस, कोण आसा तो सोदून काडून तेजी एक्शन घेवपाक जाय. वी कॅनॉट डू द पुलिसींग वर्क. दुसरें स्पीकर सर, तांणी जे पायपलायनी म्हटला पळय न्ही, पयलीं जी ओल्ड पायपलायन घातिल्ली आसा ती जमनी भितर आसा, सादारण 1 मीटर भर भितर आसतली. ऑफकोर्स पायपलायन भितर आसताच, पूण ही खूब जुनी पायपलायन आनी ताका लागून हांवें म्हटलेलें आसा पळय बुधवार मंगळार ना बुधवाराक आमचे मनीस. येस, म्हाका एश्युरन्स दिला म्हणून चडान चड थँक्यू आमच्या लोकांच्या नांवान स्पीकर सर. मात हे जे पुलीस जे आतां आजुनी एक्शन जावंक ना न्हू तेजेर आमचे लोक बेजार आहा. हांव तुका वालो दिता कित्याक तुवेंनी कंप्लेन घातल्या, प्लस कोमिदानीनी एक कंप्लेन घाल्लेली आहा आनी आजून पासून कल्प्रेट सांपळोंक ना.
आनी कितें जाल्लें आहा अशेंच एक 15 वर्सां फाटीं ह्याच कल्प्रिट्सान हो अदन वॉल जो बांदला ह्या बांद मोडपाक केल्लो हेतून ट्रेंच मारून आनी तेच मनीस इनवॉल्व आसतले ह्या हितून कित्याक तेजेर त्या मनशांक हाडपाची चड गरज आहा आनी हे सिरियस सांगूंक जाय ते घर पळय उताराचेर आहा ते मोडपाचे प्लस ही गेट आतां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या ही आपूण बांदतलो म्हणून ती आमी ऑलरेडी एक हायड्रोलॉजिस्टान आमकां एक प्लॅन दिलेलो आहा तो हांवें तुका सबमीट केला फाटल्या दिसांनी तेजेर ते म्हाका एश्युरन्स दिलेले आहा ते मातशें इमर्जन्सीचेर जावचे कित्याक असले मातशें डिले जाले म्हणटा तांकां आनीक तोखले येता कितें कितें करपाक Speaker sir, I know this honorable MLA is very much concerned about ताका तो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जाल्लो जाय अँड हांव उतर दिता तुका की फेब्रुवारी मार्च एप्रील पयलीं तें काम जातलें एटलिस्ट केजींग ऑफ अ गेट आनी बाकीचें रिपेर कितें मायनर वर्क आसा तें एक थंय कोणी येवन रातचो तुमकां एकमेकाक धमकायता म्हणटा पळय न्ही तेजी पुलीस कंप्लेन हांव काय करूं शकना तुमी करपाक जाय ती दॅट एटलिस्ट इज टू बी डन बाय यू पीपल म्हणजे आनी दुसरें कितें दुसरें थिंगा लोकल कमिटी केल्या आतां टू मॅनेज दॅट वेटलँड एरिया ते कमिटीक मातशें एक्टिवेट करून घ्या तुम्ही हांव सांगता आमचे पद्दतीन लेक मॅनेजमेंट कमिटी म्हाका दिसता स्पिकर सर अजुनूय जावंक ना ही मातशी करपाची चड गरज आहा बेगी आनी तशेंच अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टाक तर करीत जाल्यार केश बा लागना कित्याक हे सिरियस एपार जावन आसा कित्याक हे तोय आख्ख्या गोंयच्या लोकांचे आनी व्हडली तोय ना ही व्हडली येदी व्हडली तोय सांबाळपाक कोण एक केश घालतलो आनी मागीर आमी फाटीं सत्तले अशें जावंक कारण ना व्हडले केन्नाय व्हडल्यो वस्तू आसता त्यो डिजास्टर हांवें सांगलां तशें सी हें तळें जें आसा पळय न्ही वन ऑफ द बेस्ट लेक इन सांताक्रूज त्यामुळे त्या तळ्याची कुयदादी घेवपाक जाय काळजी आमी घेवपाक जाय आनी ते संबंदी जें कितें करपाक आमचे कडेन तें आमी करतात ऑन वेनसडे कमिंग वेनसडे आय विल ऑर्गनायज अ मिटींग विथ द लोकल कमिटी वीच हॅज बीन अपॉइंटेड फॉर दॅट लेक तांकां घेता तुवें यो सायन्साक 4 वरांचेर स्पिकर सर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक कित्याक ताणें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भरपूर काम केलां आनी तुवें काम केलांच म्हणून आमचे लोक आतां इंट्रस्ट घालता शेतां रोवपाक आनी इतले लोक आतां शेतां रोवपाक फुडें सरल्या आनी हे पाट हे आतां पळय उदीक सोडलां ताका लागून आमचे सगळे फार्मर आतां त्रासान पडलेले आहा कित्याक ताका एक इमर्जन्सी सोल्युशन काडया नाल्यार कितें जातलें आमचे लोक एजिटेट जालेले आनी कितेंय अनटुवर्ड इन्सिडंट जावंक पारना ताका लागून म्हाका जाता तितल्या बेगीन पुलीस एक्शन हेचेर जावंक जाय विचारूंक जाय इंटररोगेशन जावंक जाय जेन्ना पुलिसांक फोन मारता ते म्हणटा कितें केस चलता तसलें जावंक पारना कित्याक हे आतां आउटर वाल्व आहा तो कशे भाशेन म्हाजे हिसपान ऑनरेबल मिनिस्टर हो सिरियसली घेवन हे आमचें काम करचें थँक्यू स्पिकर सर येस विरेश बोरकर बोंडवाल लेक हो आतां नोटिफायड जाल्लो आसा वेटलँड म्हणून आनी जशें आमदारांनी सांगलें की जें उदक आसा तें फूल ड्रेन जालें आनी येदो व्हडलो जो लेक आसा तो अचानक काय जावची ना हो पर्पजली आनी क्रिमिनल एक्ट आसा पर्पजली कोणान केल्लें आसा जो मिनिस्टरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की आपूण हें करता बट अशें सांगूंक शकना की आमी मिन्स पुलिसांक हें केल्लें आसा सीएमानूय हेतून दखल घेवपाक जाय की कोण हें उदक येता फुडें आतां परत चालू जातलें कित्याक हे सगळे जे सांताक्रूजचे शेतकार आसा तांकां हें उदक सगळें सप्लाय जातालें पण आजून पर्यंत जें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तें थर प्रमाणान आजून पर्यंत जाल्लें ना आमकां सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय कित्याक तो होम मिनिस्टर आसा आनी तेणेन एश्युरन्स दिवपाक जाय की तो कोणान हें केला जावं कोणान ही पायपलायन बसयल्या कितें केलां सो हेजें थर इन्व्हेस्टिगेशन करून हांगा आमकां फ्लोर ऑफ हावस नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक ते टेबल करपाचें कारण अशें म्हणपाक शकना येदो व्हडलो लेक जो लेक गोंयचो सेकंड लेक आसा जे उदका प्रमाणान पण अजून पर्यंत तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावना आनी फुडें जें जावपाक जाय म्हटल्यार मिनिस्टरान आतां सांगलां की आपूण सगळें करतलो म्हणून बट कोणान केलां कोण कल्प्रीट आसा तो आवट जावपाक जाय सी सौदी महाशय गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही इज वर्किंग व्हेरी एफिशियंटली आमी जर पळयलें जर जाय खंयचेंय स्टेशन आसूं त्या स्टेशनाचेर 85 to 90% इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा पळय सक्सेसफूल जाल्लें आसा हांगा ही केस बी आसा डिटेक्ट जातली वेन ही कम्स ऑन मंडे वेनसडे सकाळच्या 11 वरांचेर तुजी सब कमिटी आहा ती सब कमिटी म्हणजे कमिटी आसा पळय न्ही वेटलँड एरियाची आनी तुमी येयल्या जाल्यार तुमचे एक भोवसाची एकल्या कोणाक हाडल्यार जाता भोवसाचो जो मेन मनीस आसा ताका हाडल्यार जालो आय विल ऑल्सो टॉक टू पुलीस फेलो ते जो कोण इंचार्ज ऑफ द स्टेशन आय विल ऑल्सो टॉक टू हिम पर्सनली सगळेच कडेन सीएमान लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें म्हाका दिसता आमी थोडें लक्ष घालून तें काम करपाक पळोवपाक जाय यू कॅन कम ऑन वेनसडे बाय 11 o'clock